Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आम्ही प्रायव्हेट डॉक्टर्स आणि गव्हर्नमेंट डॉक्टर्स हांच्या मदीं एक मिटिंगूय घडोवन हाडल्या आनी एक कोविड मॅनेजमेंटाचो प्रोटोकॉल परत एकदा एक प्रोटोकॉल फायनलायज केला जो स्टेटीत उपयोगाक येतलो. पुराय स्टेटींतल्या म्हाका दिसता आमचे बाकीचे जे जे वॉलंटरीली ह्या कामात सरकाराक मदत करपाक तयार आहा तांच्यांनी मदत करपाक फुडें येवचें. आतां कोविड मॅनेजमेंट करपाक सगळ्यांनी सहकार्य करचें. वॅक्सिनेशन येता त्या 1 तारखेच्यान आमी 18 वर्सां वयल्या भुरग्यांक हें वॅक्सिनेशन सुरू जावपाचें आसा. तें आमी फ्री ऑफ कॉस्ट वॅक्सिनेशन दिवपा खातीर आमी कोविशिल्ड हें वॅक्सीन सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ पुणा हांगासरी ऑर्डर केल्लें आसा. जशें आमकां वॅक्सिनेशन मेळटलें त्या प्रमाणे आमी सगळ्या PHC आनी CHCचेर तें एवेलेबल करचें. पण कोणीच रश करची न्ही. वॅक्सिनेशन सगळ्या जाणांक मेळटलें तर आमी प्रायवेट सेक्टरांतल्यो नोकऱ्यो सुद्दां मॉडल करियर सेंटरांतल्यान दिवपाक शकता. हें आमी सगळ्यांनी पळयलां आनी जशें म्हटलें तशें सरकारान 10,000 नोकऱ्यो क्रिएट करून त्यो इलिजिबल भुरग्यांक दिवप. हितुल्यो 3,000 नोकऱ्यो ऑलरेडी एडवर्टायज केल्यो. उरलेल्यो 7,000 नोकऱ्यो ह्यो एडवर्टायज करतले. आनी ताच्याच बरोबर आमी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड आनी IT पॉलिसी आमची स्टार्टअप पॉलिसी ह्या आतांच थोड्या दिसांनी सुरू जावपी इलेक्ट्रॉनीक सिटी ह्या सगळ्यांच्या सहकार्यांत आमकां निश्चितच आनिकूय नोकऱ्यो ज्यो आमी म्हटलां की एस्टिमेटेड फुडल्या 3 वर्सांनी आमी 50,000 पर्यंत नोकऱ्यो जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आमच्या भुरग्यांक क्रिएट जावपा खातीर सर मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आसतलो किंवा आमचे PPP तत्वाचेर येवपी कन्वेंशन सेंटर आसतलें. अशा विविध माध्यमांतल्यान गव्हर्मेंट जॉब, प्रायवेट सेक्टरांतले जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ह्या सगळ्यांतल्यान आमी खूब मोठ्या प्रमाणांत आमी परत एकदा म्हणजे गोंयांतले सरकार सगळ्या लोकां खातीर काम करता आनी त्याच बरोबर ते इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन डेव्हलपमेंट ह्या दोनाय खातीर काम करता हें आमी परत एकदा दाखोवन दिलां. मूळ गोंयकार जो आसा हो बेजीक गजाली पासून वंचीत उरचो न्ही आनी दुसरें तर गोंय स्वयंपूर्ण करचें हेका आमी प्रेरणा दिवची ह्या योजनेंतल्यान. हांव जेन्ना बेजीक गजाली म्हणटा तेन्ना बेजीक गजाली ह्यो की आमी म्हणटा की लायट आसतली, उदक आसतलें, टॉयलेट आसतलें, घर आसतलें, एखादी वाट आसतली, DDSSY सारकी स्कीम आसतली, गृह आधार आसतली, अपंग भावा खातीर लागपी गजाली आसतल्यो की ह्यो सगळ्यो गजाली किंवा केंद्रांतल्यो सगळ्यो योजना ज्यो इलिजिबल आसा एका मनशा खातीर किंवा राज्यांतल्यो सगळ्यो योजना ज्यो इलिजिबल आसा म्हणजे अपंग भाव आसतले किंवा आमची विधवा भयण आसतली ओके हांच्या खातीर जर ह्यो सगळ्यो योजना मेळूं शकता आसत किंवा ऑर्फन चायल्ड आसतली ज्यांच्या खातीर योजना सरकाराच्या दरबारात आसा म्हणजे आमी तांबड्या लाल फितांतल्या फायलीच आसा जाका म्हणटा त्यो गजाली त्या प्रत्येक इलिजिबल मनशा पर्यंत पावपाक जाय आनी त्यो पावपाक जाय आसत जाल्यार म्हणजे सरकार हे अंत्योदय तत्वा पर्यंत पावपाक जाय म्हणून म्हजें सरकार काम करता. एम्प्लॉयमेंट आमचे स्कील डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री आसतली ही त्याच पद्दतीत काम करता कारण आमी जेन्ना कोविडांतल्या काळांत पळयलें हांगासले सगळे लेबर गेल्या उपरांत आमकां ल्हान सान काम करपाक सुद्दां हांगा कोण मेळना जालो म्हणून एखादो ITI केल्लो प्लंबरा पासून IT इंजिनियर पर्यंत हेकाय एम्प्लॉयमेंट जो आसा हो म्हाज्या गोंयांत क्रिएट जावपाक जाय. म्हणजे एखादो तुका एम्प्लॉयमेंट करतलो एम्प्लॉयमेंट आनी तो सेल्फ एम्प्लॉयड जातलो एखादो आपली स्टार्टअप पॉलिसी सुरू करता आसत जाल्यार ताज्याय खातीर तेणी ती सुरू करची म्हणून ताका सपोर्ट दिवपाचो. थोडोसो डिले जाता आसतलो हांव अशें म्हणना की सगळें फास्ट ट्रॅक आसा काही डिफिकल्टीज आसतल्यो पण आमच्या कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन तुमी संपर्क करचो. स्वयंपूर्ण मित्राच्या मार्फत त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन पावत जाल्यार निश्चितच म्हाका खबर आसा की आमी सगळे गोंय स्वयंपूर्ण करपाच्या वाटेंत आमी सगळे जाण हे खूब मोठ्या प्रमाणांत वचूं शकता.